पक्षाक आसा 12,524 आणि INCक आसा 7,539. मडकयत भाजपाक आसा 14,722 आणि दोनूच पक्षांचे वाचता आणि 3,974 काँग्रेसीक. मार्मुगांव मतदारसंघात आसा 8,269 भाजपाक आणि 6,204 काँग्रेसीक. हो मातसो मुद्दो मागीर आमी लक्षात घेवया. वास्को 13,154 मतां काँग्रेसीक आसात, भाजपाक आसात आणि काँग्रेसीक आसात 9,923. दाबोळी 10,651 भाजपा आणि 7,927 काँग्रेस. कुठ्ठाळे 10,454 भाजप, 12,377 काँग्रेस. नुवे 3,783 भाजपा आणि 14,678 काँग्रेसीक गेले. म्हणजे हांगासरल्यान काँग्रेस सांगसेतीन सगळ्यांत हय. कुर्तोरीम 5,790 भाजपा, 14,975 काँग्रेस. फातोर्डा 4,250 BJP आणि 3,962 काँग्रेसीक. फातोर्डा सुद्धा BJP लीड करता. मडगांव 11,254 भाजप, 11,168 काँग्रेस. हांगा लागीं लागीं सारखे आसा. बाणावली मतदारसंघात भाजपाचे आसा 2,506 आणि काँग्रेसीचे आसा 16,687. हे जर सगळें अशें पळयत जाल्यार फोणेचे आणि फोणे तालुक्यांतल्या मतदारसंघात भाजपान बरीच लीड घेतल्या, पूण साश्टीन खूप कमी पडल्या. ह्या संदर्भात मातसो ह्या निकालाचेर तुमी कशें विश्लेषण करतले? दक्षिण गोंयचे साश्टी हो काँग्रेसचो ट्रेडिशनल बालेकिल्लो आसा आणि त्या बालेकिल्ल्याच्या आदाराचेरच फाटले जायते खासदार काँग्रेसीन देशाक दिल्ले आसात. आणि आतां तेच म्हणजे जी स्ट्रॅटजी आशिल्ली, रणनीती जी पयलीं करतात पळय न्ही, काँग्रेसची सुरवातीक सावन साश्टीचेरच भाग आशिल्लो. विरयाटो इन एडिशन मुरगांवूय भोंवतालो आणि पूर्णपणे साश्टीचे जेणे फूल हें आशिल्लें पळय तेजे टिमीन कॅप्चर केल्लें. इवन काणकोण इन द रिमोट एरिया व्हडले स्ट्रेस दिवना. पक्ष संघटनेचो भाग आसा तरी सुद्दां आपले जे बलस्थानां खंयचे आसात तेजेर तेणी चड फोकस केलो. आणि जे खंय तरी एक हें आशिल्लें की BJPन तेमकां जे काही बुराक मारपाचे, तूं हें करपाचो, पंक्चर करपाचें कांय ठिकाणी जावं कुडचरी जावनी किंवा तुज्या हांगा मडगांव आणि ऑब्वियसली फातोर्डा आणि तुजो नुवे अपेक्षीत यश मेळूना. बरोबर. सो मागीर हातून तुम्ही केपे मतदारसंघाचे एक फिगर केपे हो संबीत करपाचो, कारण केपे अशें BJPचो दावो आशिल्लो म्हणजे तेमकां दिसतालें की आमी लीड मेळटली आणि भक्कम लीड मेळटली. आणि केपेचो निकाल हो खूब जाणां अनपेक्षीत आसा. इवन राजकीय मुद्दाम हे फिगर सांगता. भाजपाक आसा 11,937 आणि काँग्रेसीक म्हळ्यार 12,721. म्हणजे केप्या काँग्रेसीन लीड घेतल्या. हे हाजें कारण कितें दिसता तुमकां की BJP? नागेश बाबा, जर बारीकशें आमी एनालायसीस करत न्हय जाल्यार बाबू कवळेकर जे आदले उपमुखेलमंत्री गोंय राज्याचे, हे पयलीं काँग्रेसचेच आमदार आशिल्ले. आनी काँग्रेसचे आमदार आसतना तांणी 10 जाणांक घेवन हे वटेन उडी मारिल्ली 2019. पूण थंय मागीर जो आमदार इलेक्ट जालो आल्तून तो काँग्रेस पक्षाचो आशिल्लो. म्हणटकच हे काँग्रेस पक्षाचेच हांगा प्राबल्य दिसता आमकां. आतां दुसरो प्रश्न म्हत्वाचो, जशें वासुदेव बाबान म्हणलें, मुरगांव हो. आतां आमी बारीकशें पळयत जाल्यार विरयाटो हो मुरगांवचोच रहिवासी, दाबोळे मतदारसंघातलो. आनी एक असेंब्ली सेगमेंटान ताका हार मेळिल्ली विधानसभेक दाबोळे, पूण आतां ताका मुरगांवान लीड दिता. म्हणून एक हे विरोधाभास कसो जालो. दुसरो एक मुद्दो भारतीय जनता पक्षाचो उमेदवार म्हणून तांणी उमेदवारी दिवपाक मातसो कळाव केलो आणि तांची जी नांवां चर्चेत आशिल्ली ती नांवां पयस करून म्हणजे एका नव्या दिसा नवेंच नांव तयार जालें. ताजो कितें फरक पडलो वासुदेव बाब? ऑब्वियसली पडपाक जाय, कारण जेन्ना म्हाजी उमेदवारी म्हाका मेळटा ही दिसता आनी मागीर खंय तरी दुसऱ्याक वता, म्हणजे हांव तितलें एक्टिवली काम करचो ना अशी एक जनरल टेंडन्सी ती. तशें करपाक जाय अशें न्ही, पण जातात ते अशें खूब ठिकाणी जालें. आनी पक्षाचो आनी काय विचार आशिल्लो जाय ताका लागून. आनीक हो एक एकमेव घटक न्ही. हातून म्हणलें पळय कांय अनपेक्षीत घटना हें जाल्ल्यो, म्हणजे केपेचो जर एक सामको सर हे तो, कारण राजकीय निरीक्षक फेल जाले त्या गोष्टींनी अशें जालें. सो आनी म्हत्वाची गजाली काँग्रेसीन न्ही एक तेणी बरी रणनिती जी आशिल्ली तेमची ती बरी जाली, कारण तेंची पक्की जाली ती, कारण आपली बलस्थानां खंयची थंयच तेमी जोर दिलो, फोकस. म्हणजे आपले न्ही ते मेळोवपाचो प्रयत्न करचे पेक्षा आपले आसा थंय कॉन्सन्ट्रेशन करून, खास करून ऑपरेशन साश्टी अशें म्हणून तांणी थंय मिशन साश्टी गेले आमी जर
लोकसभेचो आढावो घेत 2019 जेन्ना मगो काँग्रेसी बरोबर आशिल्ले आनी इवन आमचे आदले मुखेलमंत्री दिगंबर काँग्रेसी बरोबर आशिल्ले तेन्ना आमचे जिखून आयिल्ले खासदार फ्रांसीस सार्दिन हे वट्ट 9,000 मतांनी आयिल्ले पण आतां जर पळयत जाल्यार कॅप्टन 14,000 मतांनी मार्जिनेन आयले पण अंदू मतदानूय चड जालां 76%. आनी बाकीचो जर सगळो जर आढावो घेत जाल्यार जे पळय आमचे मायनॉरिटीज आसा जशे साश्टी मालान जर पळय आमचे साश्टी माल तातूंत 8 मतदारसंघ येता हे पूण फातोड्डा आनी मडगांव हाका अपवाद थरल्या थंय बीजेपीक लीड. मडगांव परतूय ही फिगर क्लोज आसा 11,254 बीजेपीक आसा 11,168 काँग्रेसीक आसा. म्हणटकच हातूंत कितें जाता 8 आमदार जे साश्टींतल्यान आशिल्ले जे सरकारान आयिल्ले आहा तांचो प्रभाव तेच आयले तांचे बरोबर लोक आयलो असो म्हणू शकना आमी इलेक्टर्स आयले अशें म्हणू शकना बरोबर कित्याक जर इलेक्टर्स आयिल्ले जाल्यार ही परिस्थिती जावची नाशिल्ली. डिफेक्शन लोकांक खंय तरी मतदारांक डिफेक्शन लोकांक पटना न्ही मतदारांक गृहीत धरपाचे जे चल्लां म्हणजे मतदार म्हजे बरोबर आसतलो हांवूय ह्या पक्षांतल्यान त्या पक्षान उडी मारूं त्या खंयच्या तरी एका हाका ठेच बसली अशें तुमकां दिसता. कॉन्फिडन्स कितें आसतना की हांव हांगच्यान थंय गेलो त्या पार्टीक म्हाजे बरोबर लोक येतले लोक येनात आसना तें. आनी तुमकां विशय आनी तुमकां मातसो मिस जालो सांगता कारण तेमचे साश्टीक न्ही 2,30,000 सुमार वोटींग आसा ओके आनी तितूंतले पैकी 190 वोटींग जर जालें जाल्यार काँग्रेस जिखली अशें तेमच्यांनी म्हणलें पण जावना 170 जालें. आनी पण हें करता आसतना तेमच्यांनी मडगांवचे साश्टींतले मडगांव आनीक जे दिसताले की आपल्या हांस वता म्हणजे कारण थंय बीजेपीचे आमदार आसात आनीक नुव्यांतलो आनीक हांगचो कुर्तरी थंय मतां फुटून दिलें ना हेजेर ते जिखले अशें जालें तें. नुवें 14,000 मतां मेळ्ळीं म्हणजे आमचे वेल प्लॅन आनी तांच्या प्लॅना प्रमाण सगळें जालां. उत्तर गोंया कडेन येवया अजून डिक्लेअर जावना पूण बरेच मार्जिनान श्रीपाद भाऊ थंय जिखता अशे अंदाज आसा ऑलमोस्ट जिखल्या. आनीक उत्तर गोंया बद्दल मार्जिन म्हणजे फाटल्या लोकसभेन आशिल्ले आनी ह्या लोकसभेतले मार्जिन कितें हालना कितें जालां. श्रीपाद नाईकाची उमेदवारी खूब पयलीं डिक्लेअर केल्ली खूब ज्येश्ठ नेते आसात आनी एक्सेप्टेबल अशी तेजी प्रतिमा आसा बरोबर आनी ताका विरोध आनी तेतूंत एक सांग हेजो निकालाचो विरोध असो भाग केन्ना जालोच ना आनी आतां तेंच चित्र दिसलें बरोबर आनी तें अनपेक्षीत कांय नाशिल्लें. आतां खंयच्या मतदारसंघात एखाद्या कळंगूट आनी जर सांताक्रूज ना कुंभारजुआनी सांताक्रूज 2 जर मतदारसंघ सोडले काँग्रेसीक खंयच लीड मेळना. कुंभारजुआ आसना सबसिक्वेंट राउंड्स आफ्टर 4th and 5th समथींग दे मॅनेज टू गेट मार्जिनल लीड ओवर देर. सो अशें केन्नाच जालें ना म्हणजे रमाकांत खलप सोडून आनी कोणी उमेदवार दिलो जाल्यार फायट अपेक्षीत आशिल्ली कारण हे सुद्धा नाव परत रमाकांत खलप सोडून जाल्यार तिसरो कोण असो विशय येता न्ही तो आसा नाशिल्लो आनी विलंब जालो हें म्हत्वाची गजाल. इवन टायमच मेळना न्ही काँग्रेसीचे जवळ जवळ म्हाका दिसता 14व्या लिस्टांनी गोंयची नांवां आयले म्हणजे कितलीशीच लिस्ट गेली पूण उत्तर गोंयान ते लिस्ट नांव येवं नाशिल्लें. भाऊची प्रतिमा म्हणजे हांव केन्नाय म्हणटा की सर्वपक्षीय उमेदवार कोणाचो विरोध ना जरी ते भारतीय जनता पक्षान आशिल्ले जाल्यार सगळ्या पक्षा कडेन तांचे तशे संबंध आसा सगळ्या पक्षाच्या मतदारां कडेन. आतां तांणी आतां गोंयान इतिहास केलो गोंयचे सुटके उपरांत पयलीं घटकराज जावचे पयलीं संघ प्रदेश आनी आतां घटकराज 6 खेपे निवडून आयले. गोंयान हाजे पयलीं 5 खेपे कंटिन्युअस सलग आमचे एदवार्द बाब वालेर आमचे माजी केंद्रीय मंत्री ते निवडून आयिल्ले. पूण हाका ताका आनी एक फुडें वचून तांणी डबल हॅट्रीक केली. आनी इतले सरळ गेले काय ना की ताका एंटी इनकमाची हो विशय फॅक्टर लागताच आनी तेमकांय तो लागलो अशे मतदार आसात. भाऊन कितें केलां श्रीपाद भाऊन कितें केलां कांयच केलें ना अशें म्हणटले आनी वोटिंग आसात तेकाच वोट करून घेतले अशे बी लोक आसात अशे मतदार आसात म्हणजे पर्याय ना म्हणटात. मातशे गोंय सोडून देश पातळीचेर या परत एकदा ट्रेंड सांगता एनडीए 293 जाग्यांचेर आघाडीचेर आसा आनी इंडिया अलायन्स 230 आनीक हेर 23 अशे हे सीट्स आसात. इलेक्शन जाले उपरांत आमी सामके राविल्ले एक्झिट पोल्स मागीर कांय टीव्हीनी पोल ऑफ पोल्स केले आनी कितें कितें करून आमच्या मुखार एक चित्र दवरलें की एनडीए आरामात 350+ करून येता सगळेच कडेन म्हणजे सगळेच पोल्स ते दाखयताले. एक्झिट पोल्स आनी आत्ताचें जर चित्र पळयत जाल्यार तातूंत बरोच फरक दिसता.
म्हणजे एक्झिट पोल ही प्रक्रियाच खंय तरी किंवा हो प्रोसेसच एक क्वेश्चन मार्क तयार करता काय म्हणून तुमचें मत कितें? एक्झिट पोल आर नेवर बे एक्झॅक्ट पोल्स लक्षात दवरपाचें. आनीक जनरली ते सॅम्पल सर्वे न्हू. सॅम्पल सर्वे म्हणल्यार अशें म्हणूंक शकना व्हडले राज्य असतात तूं हांगाचें थोडें सॅम्पल घेतलें सगळे राज्याचें चित्र अशें आमी म्हणूंक शकनात. तरी सुद्दां ओवर द पिरियड ऑफ टायम दे मॅनेज टू गेट ओवरऑल सादारणपणे करेक्ट पिक्चर काडूंक शकले. म्हणजे ह्या खेपे खंय चुकलें तेंचें हांगा चुकलें, महाराष्ट्रान चुकलें, राजस्थानान बरेचशें चुकलें आनीक पश्चिम बंगालान उत्तर प्रदेश उत्तर प्रदेश मोठे चुकले. कारण चुकिल्ल्यान हांगा आंकडे बिगडले. क्लीन स्वीप म्हणटाले सरळ बीजेपी थंय ते आज खंय तरी 36-37 येवन गेले. कारण कितें आसूं येता? म्हणजे इज इट एंटी इन्कम्बन्सी ओवरऑल काय? उत्तर प्रदेशाक आमी फाटीं गेल्ले. आतांच एक आमकां अपडेट आयल्या भारतीय जनता पक्षान उत्तर गोंयचो जागो जिखला आनी काँग्रेसीन दक्षिण गोंयचे जागे जिखल्यात. हे भारतीय जनता पक्षाचे जैत आसा. दोनूय जागे आणि तांचे निकाल जाहीर जाल्यात. हय 19 भाजपा कडेन आशिल्लो एक जागो 2024 एक आसा आनी काँग्रेसी कडेन एक आशिल्लो परत तोच उरलो. म्हणटकच ही टॅली सारखी जाल्या. एक काँग्रेसी कडेन एक भाजपा कडेन परत तशेच जागे एक काँग्रेस आनी एक भाजपा कडेन उरला. मुद्दो जो घेतिल्लो इज इट एंटी इन्कम्बन्सी काय खंय काय राज्य वायज हे मुद्दे बदलल्यात? आमी युपीचे उलयल्ले युपीन आमी गेल्ले त्या वेळार कितें म्हणटाले जाणा म्हणजे तांकां म्हणजे थंयच्या लोकांक बदल हो आसताच. म्हणजे थंय तरी सलग सेकंड थर्ड टायम दिसता म्हाका न्ही. सो इट वॉज पार्ट ऑफ एंटी इन्कम्बन्सी आशिल्लोच. कारण ती एक गजाल आमी पळोवंक येयलें लॉ अँड ऑर्डर खूब प्रमाणांत हें येयल्लें तरी सुद्दां लोकांची अपेक्षा वाडत आसतात आनी थंय ह्यो कांय गजाली जाले आसतल्यो. काय 1-to-1 फायट म्हणजे सगळे ऑपोजिशन सगळे पक्ष भाग आसात. ह्या खेपेक तेंच्यांनी एकला चलो रे तशें जावना. बरोबर. आनी कारण स्ट्रॅटेजीक फायट ही जाली आनी तेतून बरेचशे तांकां यशय मेळ्ळां. नागेश बाब तुमचें कितें वेगळें मत आसा? वेगळें मत अशें ना पूण समाजवादीन गेले खेपे बसपा बरोबर एलायन्स केल्ली. म्हणजे अखिलेश मायावती आनी तेन्ना ताका मायावतीक 10 मेळिल्ली आनी अखिलेशाक 5 मेळिल्ली. हे खेपे एलायन्स चेंज जाली. काँग्रेसी बरोबर युपी के लडके अशें तांकां म्हणटाले आनी तांणी बेसबरे पद्दतीन म्हणजे म्हारगाय आनी बेरोजगारी हे दोनूच मुद्दे घेवन ते प्रत्येक हातून तांचे सभांनी वताले. हो मेन मुद्दो. आनी राहुल गांधी म्हणटालो कटाकट कटाकट. हे म्हाका दिसता दीस हॅज स्ट्रक अ नोट म्हणटात तशें विथ द वोटर्स ऑफ उत्तर प्रदेश. कित्याक उत्तर प्रदेश हो इंडियेचो आतां वाराणसी बनारस हे पंतप्रधानाचे कंटेस्ट आनी सगळे आमचे चडशे प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेशांतल्यानूच निवडून आयले. समजलें की फक्त एक आमचे नरसिंह राव आनी देवेगौडा सोडले जाल्यार सगळे आमचे आनी मोरारजी देसाई हे 3 सोडले जाल्यार बाकी सगळे भारतीय जनता पक्षा वांगडा इंडिया वांगडा नॉर्थ सनच आसा आनी ह्या फावट सावथूय येतले. आनीक उत्तर प्रदेशाचे आमकां एक चित्र आमच्या स्क्रिनीचेर आसा. बीजेपी 2019 62 आशिल्ले आनीक आतां 2024 34 जाले. तांकां 28 जाग्याचें नुकसान आसा. ADL 2 जागे आशिल्ले तांचो 1 जाला तांकां 1 जाग्याचें नुकसान आसा. RLD कांयच नाशिल्ले तांकां 2 जागे मेळ्ळ्या. ते 2 जाग्यांचो तांचो फायदो आसा. आनीक ताजे नंतर सपा काँग्रेस एकूच जागो आशिल्लो 2019 आतां 7 जागे जाल्या. 6 जाग्याचो तांकां फायदो आसा. सपा 5 आशिल्ले 35 जाल्या. 7 पटीने वाडल्या. 7 पटीन लागीं वाडल्या. 30 जाग्याचो फायदो आसा. आनी बसपा आतां तुवें मायावती जे म्हटले ते 10 आशिल्ले ते 0 जाल्या. हातून न्ही येस हांव तुमकां बारीक इंटरप्ट करता. कारण ADL म्हणटात पळय हो मिर्जापूरचो जागो आनी म्हणजे हो जागो आमची अनुप्रिया पटेल जी केंद्रीय राज्यमंत्री आहा पयली मिर्जापूरच्यान आमची फुलनदेवी जिखून आयिल्ली 2 खेपे. म्हणजे आय एम टेकिंग बॅक इन मेमरी डावन द मेमरी लेन म्हणटा तशें. आनी तातूंत ती जिखून आयिल्ली. आनी दुसरे जे पळय एलायस आसा पळय तांचे ते राजभर आसा. म्हाका दिसता राजभराचे सीट गेले तांचे हाजे. आनी 2 जे जिखून आयले पळय ते आमचे चौधरी चरण सिंगाची पार्टी. म्हणजे एक मिनिट मातशें इंटरप्ट करता. आमच्या बरोबर आसात उत्तर गोंयचे आमचे प्रतिनिधी. उत्तर गोंयच्या सिटा बद्दल सांगतात देवेंद्र बाब. येस देवेंद्र. हॅलो. देवेंद्र उलय.
उत्तर गोव्याच्या निकालाची उत्सुकता जी होती ती जवळपास संपलेली आहे. श्रीपाद नाईक जे विद्यमान केंद्रीय मंत्री आणि भाजपचे उमेदवार होते त्यांनी जवळपास 1,11,420 लीड घेतलेलं आहे आणि हे लीड जवळपास त्यांच्या विजयाचं प्रतीक आहे की ह्याच्या पलीकडे काँग्रेसचे रमाकांत खलप ते लीड मोडू शकत नाहीत कारण त्यांना 1,39,152 मतं दिसत आहेत. खलप यांनी पराभव मान्य केलाय. दोघेही जण बाहेर आले. खलपांनी श्रीपाद नाईक यांचं अभिनंदन केलं आणि देशासाठी याच्या पुढे असंच काम करत राहा असं त्यांना आश्वासन किंवा त्यांच्याकडनं त्यांना शुभेच्छा देताना सांगितलं. आणि आता फक्त औपचारिकता बाकी राहिलेली आहे की शेवटच्या त्यातलं जे मतमोजणी आहे ते डिक्लेअर होईल, त्याच्यानंतर सर्टिफिकेट दिलं जाईल आणि मतमोजणीची प्रक्रिया संपेल. उमेदवारांनी काही प्रतिक्रिया देवेंद्र उमेदवारांनी काही प्रतिक्रिया दिली आहे का श्रीपाद नाईक किंवा रमाकांत खलपांनी? रमाकांत खलपनी म्हटलंय की मी हार आणि जीत या दोघांचीही चव चाकलेली आहे, त्याच्यामुळे मला याच्यात नवीन काय वाटत नाही. मला पक्षाने जी जबाबदारी दिली होती ती मी योग्य पद्धतीने पार पाडली आणि माझं जे काम आहे ते अशाच पद्धतीने सुरू राहील. म्हणजे त्यांना एक अपेक्षित होतं की यावेळी उत्तर गोव्यातनं बाजी मारणं फारसं कठीण आहे कारण ज्या मतदारसंघातनं श्रीपाद नाईक 5 वेळा मोठ्या बहुमताने निवडून आले होते त्या मतदारसंघामध्ये अचानक त्यांना पराभूत करून नव्याने काँग्रेसच्या उमेदवाराला विजयी करणं कठीण होतं. तरी पण त्यांनी चांगली टफ फाईट दिली. दुसरी एक गोष्ट यावेळी उत्तर गोव्याच्या मतमोजणीत जाणवली ती म्हणजे जो आरजी पक्ष आहे त्या पक्षाने सुद्धा दखलपात्र मतं घेतलेली आहेत आणि दुर्लक्षित करण्यासारखं नाहीये. त्यांचंही राजकारण यावेळी या पुढच्या काळात दखल घेण्याजोगं राहील अशा पद्धतीचं आहे. आणि दुसरी एक गोष्ट म्हणजे नोटाची जी मतांची संख्या आहे ती लक्षणीय आहे. म्हणजे जे लोकसभा उमेदवारांपैकी जे काही उमेदवार आहेत त्यांच्यापेक्षाही नोटाची जी मतं आहेत ती जास्त आहेत, ती त्यांच्यापेक्षाही जास्त आहेत. म्हणजे आता शेवटचं ज्यावेळी आकडेवारी मिळाली त्यावेळी 6,193 मतं नोटाला पडली होती. म्हणजे नोटाचा सुद्धा एक त्यांनी इंडिकेशन दिलेलं आहे की पैकी कोणीच नको, आता आम्ही या पर्यायापर्यंत पोहोचलेलो आहोत. श्रीपाद भाऊंची काही प्रतिक्रिया? श्रीपाद भाऊंची काही प्रतिक्रिया? श्रीपाद भाऊ स्वतःच्या उमेदवारीवर जे विजय मिळाला त्याच्यावर एकदम खुश आहेत. ते म्हणाले की ज्या लोकांनी मला 5 वेळा निवडून दिलं त्याच लोकांच्या आशीर्वादाने मी 6व्यांदा निवडून आलोय आणि त्यांच्या विकासासाठी यापुढेही कार्यरत राहणार. त्यांना ज्यावेळी विचार की यावेळी मला मंत्रिपदाची काही अपेक्षा आहे का, ते म्हणाले की पक्ष जी जबाबदारी देईल ती मी पार पाडणार. मला काही अपेक्षित नाहीये. पक्षाचं मी कार्यकर्ता आहे आणि जे पक्ष सांगेल त्याच पद्धतीचं काम करणार आहे. एकूण जर चित्र बघितलं त्यांना जे लीड तर त्याचं आउटपुट त्यांना नवीन मंत्रिमंडळाची ज्यावेळी रचना होईल त्यावेळी मिळू शकतो. बरं देवेंद्र, हो नंतर काही प्रतिक्रिया मिळाल तर आम्हाला पाठव. देवेंद्र, थँक्यू. आमच्याकडे आता एक ब्रेकिंग न्यूज असा. जालंधर पंजाबातले चरणजीत सिंग चन्नी काँग्रेसीचे तांकां जैत मेळ्ळा आणि हो निकाल जाहीर झाला. जालंधर पंजाबातले जालंधर कॉन्स्टिट्युएन्सी तातूंत चरणजीत सिंग चन्नी काँग्रेसीतले तांकां जैत मेळ्ळा. पंजाबाक ज्या पद्धतीन म्हणजे काँग्रेसही बरी फायट बॅक केली आणि थंय बीजेपीक मागीर मिनिमम सीट्स मेळ्ळ्यात. पंजाबान कितें जालें, पंजाबान ही क्वाड्रेंग्युलर फायट जाली. म्हणजे जरी इंडिया अलायन्सान आप आनी काँग्रेस आशिल्ले खरे पूण तांणी ती फ्रेंडली फायटशी केली कळ्ळें न्ही. आनी पंजाबान सरकार आपाचो आहा म्हणटकच पंजाबान चौरंगी लढत जाता पळय तेन्ना पर्सनॅलिटी डज मॅटर. म्हणजे आता दुसऱ्या एका जाग्यार आमची अकाली दल सिमरनजीत सिंग म्हणजे प्रकाश सिंग बादल हांची सून जी पयली केंद्रीय मंत्री बी आशिल्ली ती जिखून आयल्या. आणि हे जे आसा पळय आता चिरंजीत सिंग चन्नी हे आमचे मागाशिल्ले जातीतले. हो जलंधर लोकसभा सीट आहा हो शेड्यूल कास्ट रिजर्वेशन आणि हो एक कसो आमी ब्लू रिबन सीट म्हणटात पंजाबातलो. बरोबर, हो असो मानिल्लो वता जालंधर. म्हणजे हे तुम्ही जाण आसतले की
अमरिंदर सिंग जेन्ना देंवले खुर्चे वयल्यान आनी तांणी हे दुसरे त्याग केलो आपले चीफ मिनिस्टर आनी थोडे म्हयने उरिल्ले गेले विधानसभेचे वेंचणुकेक तेन्ना चरणजीत सिंग च्यांनी काँग्रेसीन धुरो सांबाळपाक दवरिल्लो. पण इंडिया अलायन्साचे एक गणित म्हणजे दिल्लीन ते झगडटना ते काँग्रेसी विरुद्ध झगडटले तशी फ्रेंडली फायट म्हणटकच हातून मतदार गोंधळ असो जायना काय म्हणून म्हणजे हे सगळे खुबशे कडांनी अशें चित्र पळोवपाक मेळ्ळे. अदरवायज ते सगळे एकठांय पूण खंय तरी तांच्या प्रदेशांत तांच्या विरुद्ध झगडल्यात आणि ते मागीर इंडिया अलायन्स म्हणून हाजेर तुमचें मत कितें? ह्याच फावट ते खंय तरी एकठांय झगडले अशें म्हाका दिसता सो फार. अजून पर्यंत जावन आशिल्ले अजून पर्यंत जावन आशिल्ले आनी कदाचित तेकाच लागून बीजेपी जी तेंचे मिशन 400 म्हणटाले पळय न्ही ते खंय तरी तेंच्यांनी इवन 350 पावपाक तेमकां झगडची दिसता म्हणजे दे आर स्ट्रगलिंग. बरोबर. सो म्हाका दिसता ही तेंची 1 to 1 जी फायट दिली तुमी सुरवातेक म्हणिल्लें ते जालें म्हणजे तेंचे अलायन्स खंय तरी दिसता मोठ्या प्रमाणात दिसता. हातून राष्ट्रीय मुद्दे खंयचे आशिल्ले वासुदेव बाब की एका कांय मुद्द्यांचेर जाली काय पक्षीय पातळीचेर जाली काय प्रत्येक क्षेत्रीय मुद्द्यांचेर जाली अशे मुद्दे खंयचे प्रामुख्यान तुमकां दिसले? क्षेत्रीय मुद्दे चडशे दक्षिण भारतांत आसतात आणि इतर ठिकाणी आणि खंयच्याय वर्सा खंयच्याय काळात जेन्ना इलेक्शन जाता तेन्ना महागाईचो विशय हो आसताच आसता. ह्या खेपेचो विशय आशिल्लो विरोधी पक्ष काँग्रेसीन सिलिंडराचो मुद्दो जो प्रायस वाडलो तेजो घेतलो आनीक बाकीचे हेर गजाली ज्यो म्हणजे ट्रेडिशनली जे करत आयला हे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ आयडियोलॉजी त्या आयडियोलॉजीर उलोवपाक लागलो हिंदुत्ववादी पक्ष आनी प्रखर म्हणजे खंयचो एक वाद म्हणू शकना आमी समाजवाद ते सगळे मिक्सचर जाला असो तशें आशिल्ली. आनीक तितून आनी सर्वाचो म्हत्वाचो फॅक्टर 3 टायम इनकम्बन्सी ही साधारण गजाल न्ही. एकच खेपेक लोक विटतात. सेकंड टायम सुद्दां खूब कठीण आसा. हे थर्ड टायम आनी हाव यू टॅकल दीस वेव आसा पळय न्ही इनकम्बन्सी तेजेरच बीजेपी अलायन्स जी आसा लीड अलायन्स जी आसा न्ही हे आता 291 293 हाजे मदीं नाही आता एकूच आमकां एड करता हांव हे वेंचणुकेंत जरी भाजपाक 300 350 400 पार जावना खरें पूण एक म्हत्वाचें आमी हातूंतल्यान बोध घेवं जाय. भाजपान तरी ती एक पॅन इंडिया पार्टी कशी जाली कित्याक दक्षिणेक तांकां वोट पर्सेंटेज मेळटालो पूण सिटांनी ट्रान्सलेट जायनाशिल्ले. म्हणजे केरळान तांकां एक दाखयता लीड, तामिळनाडून ताका 2 दाखयता, अन्नमलाई कोइंबतूरच्यान येता तसो दिसता. केरळाची सीट आसा ते तिरुवनंतपुरम आमचे केंद्रीय मंत्री जे आसात ते जिखून येवंक शकता. शशी थरूराक थंय एंटी इनकम्बन्सी लागलीशी दिसता. मागीर तुगेले तेलंगणान 4 आशिल्ले 4चे 8 जाले. थंय काँग्रेसीचो सरकार आसा रेवंत रेड्डीचो जे गेले थोडे म्हयन्या पूर्वी तो अस्तित्वान आयिल्लो आसा. तशेंच आंध्रान तांकां तेलुगू देसमा बरोबर आमचे नारा चंद्रबाबू नायडू बरोबर वचून तांकां फायदो जाल्लो आसा. कर्नाटकान कितलेशेच तांणी प्रॉमिसीस दिल्या आमचे शिवकुमार आनी सिद्धरामय्या मंत्रिमंडळान पूण तरी पूण कर्नाटकान बीजेपीक खूब फायदो जालो डबल फायदो जालो. म्हणजे 5य जर आमी कर्नाटका म्हटले म्हाका महाराष्ट्र याद जाली आमचे शेजारचे राज्य जातून मदल्या काळान कितलेशेच अलायन्सीस कोण खंय वता कोण खंय म्हणटकच ताजो सगळ्याचो परिणाम म्हणजे उद्धव बाळासाहेब ठाकरे शिवसेना, शिंदे शिवसेना, मागीर राष्ट्रवादी अजित पवार गट, राष्ट्रवादी शरद पवार गट आणि तांची युती आणि महायुती आणि कितें म्हणून महाआघाडी ह्या संदर्भात म्हाका दिसता भारतीय जनता पक्षाक नुकसान जालां थंय. ते कितें म्हणटात जाणा तुमी ते म्हणजे तुमी म्हणले पळय कोण खंयच्या पक्षाचो काय खबर नाशिल्लो काल आज खंयच्या पक्षान आसा हे तुमी गोंया पासून महाराष्ट्रांत शिकले काय महाराष्ट्रांत तुमी आमचे कडेन शिकले ते आमचे बद्दल हें आसा म्हणजे आनी दोनूय ठिकाणी आनी हाचोच परिणाम खंय तरी हांगा बीजेपीक जाला कारण बीजेपी आघाडी जी आसा ताका खूब मेळपाची आशिल्ली. मुंबय दक्षिणांतल्यान एक मध्य महाराष्ट्र अनिल यशवंत देसाय लिडींग आसात. म्हाका दिसता उद्धव बाळासाहेब ठाकरे हय हय मागीर आनीक कांय ब्रेकिंग मेळत जाल्यार आमी पळोवया मदीं मदीं महाराष्ट्र संदर्भात उदयनराजे भोसले सातारा महाराष्ट्र मतदारसंघांतल्यान लिडींग आसात भाजपाचे. पश्चिम महाराष्ट्र ताजे नंतर सांगली मतदारसंघांतल्यान हे इंडिपेंडंट हे काँग्रेसीचे रिबेल हय न्ही हे काँग्रेसीचे रिबेल विशाल दादा प्रकाश बाबू पाटील हे लिडींग आसात.
ताजे नंतर बुलढाणा मतदारसंघातल्यान जाधव प्रतापराव गणपतराव हे शिवसेने खंयची गट हो शिंदे गटाचे लिडिंग आसात. हय. मुंबई उत्तर मध्य महाराष्ट्रातल्या ॲडव्होकेट उज्ज्वल निकम भाजपाचे लिडिंग आसात. हांकां लोकांनी चान्स दिवं नाशिल्लो कित्याक वर्ष फर्स्ट टायम हे तांचे आनी वर्ष गायकवाड जी बॉम्बे रिजनल काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष आहा आनी तांचे मागाशिल्ले जमातींतली आनी महाराष्ट्राचे शिक्षण मंत्री आशिल्ली माजी आनी तांचे वडील एकनाथ गायकवाड तांणी काँग्रेसीन बरें वावर केल्लो आहा मुंबय प्रांतांत उलयतले जाल्यार पूण तांकां ॲडव्होकेट उज्ज्वल निकमान बरी फायट दिता ते लिडींग आहा सद्या. म्हणजे हांगा पयलीं महाजनाची चली आशिल्ले प्रमोद महाजनाचे चली हांगा मुरलीधर मोहोळ पुणे मतदारसंघातल्यान बीजेपीचो लिडिंग आसा. अकोला मतदारसंघातल्यान हे सगळे महाराष्ट्रातले मतदारसंघ सिटिंग एमपी हो. हय. अनुप धोत्रे बीजेपीचे लिडिंग आसात. मागीर हो रावेर मतदारसंघातल्यान रक्षा खडसे भाजपाच्यो लिडिंग आसात. एकनाथ खडसेची सुनबाई जे ऑन द वर्ज ऑफ गोइंग टू एलसीपी. माढा मतदारसंघातल्यान मोहिते पाटील धैर्यशील राजसिंह एनसीपी शरद पवार गटाचे लिडिंग आसात. संजय दिना पाटील हो मुंबई ईशान्य महाराष्ट्र हातून उद्धव बाळासाहेब शिवसेनेच्या गटाचे आसात ते लिडिंग आसात हांगा. मावळ मतदारसंघातल्यान श्रीरंग अप्पा चंदू चरणे हे शिंदे गटाचे लिडिंग आसात. मुंबई उत्तर महाराष्ट्र आमचे आदले मंत्री पियुष गोयल भाजपाचे म्हणजे सध्याचे मंत्री अजून आदले म्हणून जायना पण हांगा राम नाईकान बरे खेपे 5 कंटिन्युअस जिखिल्ल्या आनी गोविंदा आमचे फिल्म स्टार हांगा एकदा जिखून आयिल्ल्या. कल्याण मतदारसंघातल्यान डॉक्टर श्रीकांत एकनाथ शिंदे शिवसेना शिंदे गटाचे सीएमाचे चिरंजीव आताचे सीएम एकनाथ शिंदे तांचे चिरंजीव हांगा बारामती ज्या सगळ्यांचे लक्ष आशिल्ले बारामतीचेर सुप्रिया सुळे थंय लीड करतात. एनसीपी शरद पवार गट शरद पवारांची चली त्यांची मामी आसा ओपोनंट म्हणजे अजित पवारांची. अहमदनगर मतदारसंघातल्यान भाजपा लीड करता. नाशिकातल्यान उद्धव बाळासाहेब ठाकरे शिवसेना तांचे राजाभाऊ वाजे हांगा तिकेट दिवपाक कळाव केल्ल्यान हे अशें जाल्लें म्हणजे आता उद्धव बाळासाहेब ठाकरेचो फायदो जाल्लो आहा. रत्नागिरी मतदारसंघातल्यान भाजपा नारायण राणे म्हाका दिसता सुरवातीच्या काळात ते ट्रेलिंग आशिल्ले आताच परत लीड जावपाक. विनायक माने हे 2 टायम सिटींग एमपी आहा तांकां म्हाका दिसता एंटी इनकम्बन्सी बीड लागतशी दिसता. ह्या मतदारसंघाचे रक्षा आशिल्ले गोपनाथ मुंडेंची चली पंकजा मुंडे हांगाय बीजेपी लीड करता. पयली तिची भयण सध्या सिटींग एमपी तिची भयण आहा ती डॉक्टर आसा ती भयण आहा तिची आनी तिका आतां हिका टिकेट दिल्या. करेक्ट. औरंगाबाद भुमरे संदीपनराव आसाराम शिवसेना शिंदे गटाचे सिटींग मंत्री आहा महाराष्ट्र सरकारान हे सध्या सिटींग मंत्री आहा. चंद्रपूर मतदारसंघातल्यान धानोरकर प्रतिभा काँग्रेसीच्यो लीड करतात. हांगा पयलीं तांचे पती खासदार आशिल्ले म्हणजे तांचे मरणा उपरांत आतां तांकां हे जालें. आनी हांगा बीजेपीचे जे मिनिस्टर आसा तांचें नांव येना म्हाका ते ओपोनंट आशिल्ले तिचे आनी तांचे दारूचेर बी भयंकर हे जालें डिस्कशन्स आनी लिकर शॉप्स आनी हे त्यांचे म्हाका नांव येना आतां जे भाजपाचे नेते मंत्री बी आहात तुमकां बी चंद्रपूर हे थंय विदर्भान पडले. विदर्भान पडले. महाराष्ट्राचेर आमी विचार करत जाल्यार परत म्हणजे मतदारूच थंय कन्फ्यूज जाले काय कितें वासुदेव कारण अजून एक मुंबई दक्षिणेतल्यान अरविंद सावंत लीड करतात सिटींग एमपी उद्धव बाळासाहेब ठाकरे शिवसेना.
हय उलयत. आमच्या मिडिया ग्रुपचे लोकमतचे बरेचशे थंय रिपोर्टर आसात अक्रॉस द स्टेट. हेच्या कडच्यान म्हाका जो हें मेळटालो डे टू डे थंय BJPक मार पडटलो आनीक उद्धव ठाकरेची शिवसेना आनीक NCP सिटां घेतली असो यांचा अंदाज आशिल्लो एक. तो अंदाज खरो ठरता. हय एक हें मेळ्ळें न्ही मध्यंतरी कोर्ट जालो तेंचो खूब कितें जालें आनीक एक कितें म्हणटा तेका आमकां वेव जाली. कसले म्हणटात तेका आमी तिका सिंपती वेव. दुसरें कितें आशिल्लें महत्वाचें म्हणटात तें जेन्ना आमचे बाळासाहेब ठाकरे हे आशिल्ले बाळासाहेब ठाकरेचे चडशें जे पळय स्ट्रॉंग होल्ड आशिल्लो तो मुंबय आनी तांचे अर्बन नागपूर मतदारसंघातल्यान विदर्भ म्हणजे शिवसेनेचे जे पळय आसा म्हणजे ओरिजिनल बाळासाहेब ठाकरे तांचे जे पळय शक्ती आशिल्ली पळय मताची आनी तांकां अर्बन एरियेनी तांकां भरपूर पावर आशिल्लो म्हणून आज आमकां दिसता पळय उद्धव बाळासाहेब ठाकरे एक उत्तर मुंबई पियुष गोयल जर काडलो जाल्यार 4 जाग्यांनी म्हाका दिसता मुंबयच्या 4 पैकी 6 पैकी 4 जाग्यांचेर शिवसेना ठाकरे गट येता. आनी ठाकरे गट आनी हे 2 गट जाले पळय लोकांक खूब म्हणजे लोकांक वालोर दिवपाचो लोकशायेन आमच्या की तांणी हे सिंबॉल पयलीं जाणा जावन घेवंक जाय. कित्याक वेगळे वेगळे घटक असतात वोटर इलेक्टर असता वेगळे वेगळे घटक असता जाणटे नेणटे बायलो आमी म्हणजे डिग्री काडिल्ले शिक्षीत आनी बाकी तरेचे सगळे तरेचे तांणी हे सिंबॉल सारखे सोच समज के मतदान केला म्हणजे तांचे हातून जर पळयत जाल्यार हे सोच समज के केला. बरोबर. एक म्हाका गोश्ट जाल्यार इतले आकडे स्लो येता दिसना तुमकां. हय स्लो येता खुबशे स्लो येता कारण हे NDA 192 196 अगेन कमिंग डावन गोईंग अप. काँग्रेस जी आसा 98 आनी इंडिया अलायन्स जे आसा अराउंड 230 to 31 अशेंच आसा. म्हणजे अदृश्यान आमी तेच पळयता 292 230 हांगा एक वाडटा हांगा एक कमी जाता आनी रिजल्ट्स तरी खूबच कमी आसात. ताची कारणां कितें इतली आमकां सांजच्या पर्यंत आमकां कळटलेंच न्ही. टेक्निकल विशय आसता तेजे. तुमचें मत कितें व्हीव्हीपॅट काउंटिंगाक NDA will form the government or it will be something when different? NDA goes to up to 291 म्हणजे of course they will claim first. ही ट्रेंड आसा आता हय दे विल क्लेम फर्स्ट. हय पूण भाजपा स्वताच्या हाजेर बळाचेर जे आमी म्हणटले एक म्हणजे सांगू जाय म्हणजे आता लोकशायेन न्हय वासुदेवबाब एग्री करतले देर इज समथींग कॉल्ड प्री पोल अलायन्स म्हणून आसता एंड देर इज समथींग कॉल्ड पोस्ट पोल अलायन्स. तांचे अलायन्स ऑफ कन्विनियन्स आसता लायक मॅरेज ऑफ कन्विनियन्स. आता ते जर पळयत न्हय जाल्यार BJP इज द सिंगल प्री पोल अलाय. बरोबर. आता जे पळय फॅन सिटर आसा हेर म्हणटा पळय ते खंय वतले ते आमच्यांनी सांगू नजो कित्याक 18-20 कितें दाखयता. आनी सद्याचे जे पळय इंडिया आहा तातूंत तांचे एलायज जे आसा म्हणजे प्रामुख्यान तांचो एलाय जो आसा तो जनता दल युनायटेड नितीश कुमाराचो जो बिहारान आसा TDP हो दुसरो मोठो एलाय परत जाला. हे 2 तांचे मोठे एलायज. बाकीचे तांचे चौधरी आमचो जयंत चौधरी मागीर ही आमची अपना दोन्ही पक्षांक बरे सीट मेळ्ळ्यात. हे बरें मेळ्ळा. TDP आसा आनी परत जे मागीर शिवसेना शिंदे गटान आपले कशे तरी सांबाळपाचो यत्न केला. बरोबर. ताका 7-8 सिटां मेळ्ळ्या जी महाराष्ट्रान खूब लॉस जाला BJP गाडीक ते लॉस जाला. सो तातून शिंदे गटान म्हणजे शिंदेक अशें दिसता की शिवसेनेचे कंप्लीट सगळे उद्धव ठाकरे बरोबर ना. 6-7 मत जागे जे आसा पळय ते ठाकरेक मेळनासतना कित्याक चड कडेन फायट जाल्ली पळय ती दोन्ही शिंदे गटा मदीं शिंदे गट आनी उत्तर प्रदेशा कडेन येता कारण म्हाका सगळ्यांकूच चकीत करपाचो निकाल की अंयशांतले लागीं लागीं 75 तरी NDA कडेन वतले असो अनुमान आशिल्लो किंवा तशें वातावरण आशिल्लें. योगी आणि मोदी हांचे दोगांचें सरकार मेळून BJPचो स्ट्रॉंग होल्ड आसा UPचेर. पूण हें चित्र म्हणजे इमेजिनेशना भायलें जालें म्हणजे ताजी कारणां UPचें कल्चरच तशें आसा. तूं फ्लॅशबॅकान फाटल्या मातशें आमी म्हणजे एक सरकार थंय कायम सलग दुसरी टर्माक येवपाची परंपरा ना. उत्तर प्रदेशाचे अंयशांतले ट्रेंड सामके अवेलेबल जाले. भाजपा 32 मागीर ADL 1 RLD 2 मागीर काँग्रेस 8 सपा 36 35 36 पावलो. आनीक पळत लागीं लागीं BJP परस चड
समाजवादी पक्षाक अखिलेश यादवाक सीट मेळ्ळी. एकूच ऍड करता, तुम्ही तुमचो मुद्दो विधानसभे पुरते उलयत पयलीं विधानसभेक जेन्ना पळयलें प्रत्येक टर्म जेन्ना सोंपता न्ही ती स्विच ओवर ऑफ द पावर जाता आनी अपवाद फक्त योगी ठरलो फक्त. बरोबर. आनीक सो तेकाच लागून ह्या खेपेक इट वॉज व्हेरी मच डिफिकल्ट, कारण लोक जे ऑब्वियसली बदल मागतात प्रत्येक हेका एक एक स्टेटीचे कल्चर असता. आता हे पळत कंपॅरिझन तांचे म्हणजे ह्या फावट तांकां बरेंच नुकसान जालां. 2019 62 जागे आशिल्ले भाजपचे, आता 24 32 म्हणजे अजून ट्रेंड्स आसात लागी लागी 30चे नुकसान. एक अंडरकरंट आशिल्लो महत्वाचो अंडरकरंट म्हणल्यार कितें, बीजेपीन जे कॅन्डिडेट दवरले ते रिटेन केले आनी कॅन्डिडेट जे जिखून आयिल्ले ते सेगीत 2 खेपे जिखून अशे आयिल्ले आशिल्ले. तांचेर एंटी इन्कमन्सी बरे प्रमाण एंटी बरें जालें आनी मोदीचे हे जे पळय योगीचे जे पळय कडक लिडरशीप बरी आशिल्ली ती तितलोसो एफेक्ट करूं शकली ना. दुसरें म्हणजे कितें जालें, राम मंदिर 22 जानेवाराक तांचे हें जालें पूण प्राण प्रतिश्ठा जाली, पूण इलेक्शन अनावन्स 16 मार्चा जालें म्हणजे तुजो इफेक्ट कमी जालोसो दिसता. म्हणजे इफेक्ट कमी जालोसो दिसता. आनी हे मुद्दे जे बेरोजगारी आनी म्हारगाय हे SP आनी हाजे जर पळयत काँग्रेसीचे जाल्यार ते चड कारणीभूत ठरले इतले सकयल वचपाक. कित्याक अशें खंयचेच पोलस्टरान म्हणून आशिल्लें की मथुरा उत्तर प्रदेशांतल्यान हेमा मालिनी लीड करता बीजेपीची. फाटले फावट खासदार आशिल्ली गोरखपूर उत्तर प्रदेशातलो मतदारसंघ रवींद्र शुक्ला हे बीजेपीचे लीड करतात. पण हे आमचे योगीचे स्थान पयलींचे. बरोबर. योगी हांच्यान 4 खेपे लोकसभेक कंटिन्यू. रायबरेली हो सीट बरोच बहुचर्चित आशिल्लो. तातूंत राहुल गांधी परत एकदा तांचो सीट आनी सोनिया गांधीन म्हणिल्लें की मैं मेरा बेटा आपको सौंप रही हूं. तशें राहुल गांधी पळयत जाल्यार केरळानूय लिडींग आहा. म्हणून आता प्रश्न पडटलो की दोन्ही जर जिखत जाल्यार तो खंयचो सोडटलो, उत्तर भारतान रावतलो काय दक्षिणेक वतलो. बरोबर बरोबर. कित्याक बीजेपीन केरळान एंट्री ऑलरेडी मारतशी दिसता. आमकां शुअर खबर ना कितें जालें ते. आमचे संरक्षण मंत्री लखनौतल्यान राजनाथ सिंग भाजपाचे लीड करतात. म्हणटा की कारणां खास करून मैनपुरी डिंपल यादव ही तांचे स्ट्रॉंग होल्ड मैनपुरी बरोबर. म्हणजे मुलायम यादवाचे ते कॅन्डिडेट सपा ही सून तांची डिंपल. वाराणसी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाजपाचे हांगा फुडें आसात. हांची लीड अजून आमकां तशी मेळना. 80,000 लीड अशें हे फावटी नारो दिला की 10 लाख पार म्हणून असो नारो दिला. सुल्तानपुरांतल्यान बीजेपीच्यो मनेका गांधी लीड करतात. शी वॉज ट्रेलिंग पण मनेका गांधी हातूंतल्यान 8 खेपे निवडून आयले. पयलीं तांचे सीट पिलीभीत म्हणून आशिल्ले ते आतां सुलतानपूर जालें. फतेहपूर मतदारसंघांतल्यान निरंजन ज्योती भाजपाच्यो फाटी आसात. म्हणजे केंद्रीय राज्यमंत्री आसात ती सध्या. जौनपूर मतदारसंघातल्यान कृपाशंकर सिंग बीजेपीचे फाटी आसात. हे कृपाशंकर सिंग म्हणटे पयलीं मुंबयचे ते मुंबय रिजनल काँग्रेसीन आशिल्ले ते, पूण ते आतां तांचे परत जौनपूर आनी गोंयान खुबशे आमी भैया म्हणटात पळय ते खुबशे जौनपूरचे. तुमी म्हजे बरोबर एग्री करतले. कित्याक पोर्ट ट्रस्ट आमचे मुरगांव पोर्ट ट्रस्टान वास्को अमेठी हो एक मतदारसंघ चर्चेत आसात. फाटी आसा. हय भाजपाच्यो स्मृती इराणी थंय फाटी पडल्यात. फाटी आसा सगळ्या रावणांत फाटी आसा. हय न्ही. हय सुरवाती पासूनच ट्रेलिंग आशिल्ली ती अजूनय ट्रेलिंग आसा स्मृती इराणी. आनी ते ओपोनंट तांचे आशिल्ले. आमी परत मातशे गोंया कडेन येवया. वेगळे वेगळे मुद्दे जाल्यात. उत्तरेंत जे राजकारण आसा ताच्या नेमके उलट दक्षिणेंत दिसता आमकां, खास करून कांय अपवाद सोडले जाल्यार. आनीक दक्षिणेंतलें राजकारण चड करून काँग्रेसीच्या फावरार आसता. हाजी कारणां कितें, म्हणजे तातूंत कम्युनिटी म्हटलें जाल्यार तशें कितें आसा काय, एकंदर नेमकी कारणां कितें हाजी? डेमोग्राफिकल स्ट्रक्चर जो आसा पळय न्ही 66 सेंटर्ड राजकारण हें आजूय चलता थंय. आनीक तें चलप चुकय म्हणना, कारण एक ती आयडेंटिटी आपली किंवा आमचो बालेकिल्लो जो काँग्रेस तो राखून दवरला, अजून दवरला. काँग्रेसीची शकला जाली, तुकडे जाले, तेजी आमी बालेकिल्लो दवरलो. बरोबर अशें म्हणटाले पयले की गडावयले भितर जरी जाले न्ही गड रावले, गडाचे दर्याचे बुरूच प्रामाणीक राहिले म्हणटा पळय तशें जाला. साश्टी तालुक्यान तेंच्या तारलें
कारण जे साश्टी बुराक मारपाक जे रणनीती आखिल्ली ती फेल जाली म्हणजे मतदार खूप प्रामाणिक असतात. मतदार प्रामाणिक असतात आणि दुसरे म्हणल्यार दुसरे म्हणल्यार अजून एक मुद्दो 20 मतदारसंघ देवेंद्रन होदळ उलयतना म्हटलें आमच्या प्रतिनिधीन की RG इज ऑल्सो मेजर प्लेयर आणि थंय खंय तरी मुखार जेन्ना इलेक्शनाचो विचार करचो पडटलो खास करून उत्तरेंत. नाही दिशिल्लें म्हाका कित्याक जाणा न्ही कशें आमी लोक जनरली विचार कितें करतले ना RG इज अ स्पॉयलर असो विचार करून एक तर बीजेपी वोटिंग करतले किंवा काँग्रेसी वोटिंग करतले असो एक दृश्टीकोनांतल्यान लोक पळयताले आमी पळयताले सगळे पळयताले पूण तशें जावना दे हॅव गॉट सायजेबल वोट्स एब्सोल्युटली आणि असो एक आतां हें जाला वोट बँक तयार जाता आनी ती फक्त RGची आसतली अशा दिशेने तिथे रणनीतीच ती आणि कदाचित म्हाका दिसता RGचो ह्या निवडणुकेक पांय दवरपाचो लडोवपाचो हेतू तोच आसतलो कारण ते नाशिल्ले जाल्यार वोटर खंय वचनाशिल्ले ते परत मेळनाशिल्ले अशी एक तांकां भंय आशिल्ली. कारण प्रत्येक मतदारसंघात ते खंय आसा हाजो एक अदमास घेवपाकूय तांकां ते आपल्या ध्येया कडेन वतात ते मोख घातले न्ही ती गाडपा कडेन वतात ते म्हणजे कितें करपाचें आसा पळय न्ही तेंचे थॉट्स तेंचे विजन क्लियर आसा. करेक्ट अशें दिसता म्हाका रिजल्ट मेळपाक लागला. आनी दुसरें म्हत्वाचें म्हणल्यार 2022 सालान RG 10% विधानसभेचे वोट्स मेळ्ळ्या तांकां आनी इट हॅज बिकम अ स्टेट पार्टी. सो आज आमी MGक म्हणटा किंवा गोवा फॉरवर्डाक म्हणटा RG कडेन आमी बारीकसाणेन लक्ष दिवचें पडटलें कित्याक प्रत्येक मतदारसंघात इलेक्शन ब्रेकिंग आसा. बारामुल्ला मतदारसंघातल्यान जम्मू काश्मीरांतलो मतदारसंघ ओमर अब्दुल्ला हे फाटी आसात कायम थंय जिखून येताले ओमर अब्दुल्ला. आतां एक म्हणजे सांगपाचें वैशिश्ट्य म्हणजे काश्मीर डेगण आसा पळय व्हॅली आहा पळय थंयचे 3 मतदारसंघ आसा बारामुल्ला अनंतनाग आनी राजौरी. अनंतनाग राजौरीचे जम्मू आनी काश्मीरांतली मुफ्ती फाटी आसा. हांगा तिनूय कडेन बीजेपी कंटेस्ट ना. तिनूय कडेन बीजेपी कंटेस्ट आसा जम्मू आनी उधमपूर बरोबर हे दोन्ही बीजेपी जिखता आणि लडाख ते म्हणजे संघ प्रदेश वेगळो सुद्धा कोण इंडिपेंडंट लिडिंग क्लियर जालें ना पिक्चर. RG आता मुखावेली म्हणजे जे कोण गोंयान राजकारण करतले खास करून 2 जर पक्ष आमी धरत भारतीय जनता पक्ष आणि काँग्रेस ह्या दोन्ही पक्षांक आपली रणनीती आखतना रेव्होल्युशनरी गोवन्स म्हणटात तांकां ताचेर लक्ष दिवचें पडटलें. आनी एक सदांच RGचेर असो आरोप आसा तुमी पत्रकार 4th इस्टेट म्हणटा आमी शिक्षण क्षेत्रांतले पूण RG जे आसा तांकां स्पॉयलर्स म्हणटा स्पॉयलर म्हणटा तांकां बी टीम म्हणटा बीजेपीची म्हणजे वोट्स घेतले म्हणजे प्रत्येक असेंब्ली सेगमेंट पळयतले जाल्यार तांकां मिनिमम एक रावंडान 400-500 अशे एका रावंडान मेळटाले. म्हणजे जर भाजपाक काँग्रेसीक जर 1,500-1,000 मतां मेळटा जाल्यार हांकां 400-500 अशें सातत्यान मेळिल्ले आसा. म्हणजे तांणी गेज करपा खातीर हें इलेक्शन कंटेस्ट केल्लें. बी टीम भितरलें कांय खरें ना कारण आयज ताका वोट जे मेळ्ळा एनालिसीस करता तांकांनी आनी कॉन्स्टिट्युएन्सी वायज जे वोट्स पडला पळय RGक ते बीजेपीची घेतली आसा आनी काँग्रेसीची घेतली आसा. म्हणजे तेणें हांवें म्हणलां आपलो वोट वेगळो वोट बँक ते करतात अशें ना की ते RG रावनाशिल्ले ते बीजेपी. तुम्ही जी बी टीम म्हणटात तेकाय ते ना ते स्वताची वोट बँक तयार करतात. कर्नाटकांतल्यान आमकां इलेक्शन ब्रेकिंग मेळटा. चित्रदुर्ग हो मतदारसंघ गोविंद करजोल भाजपाचे जिखल्यात. गोविंद मक्तप्पा करजोल हे भारतीय जनता पक्षाचे उमेदवार थंय जिखल्यात. चित्रदुर्ग हो कर्नाटकांतलो मतदारसंघ. कर्नाटकांतले चित्र कर्नाटकांतले उलोवया मागीर 1-2 ब्रेकिंग आमकां आसात कर्नाटकांतल्यान. हय चित्रदुर्ग कर्नाटक आनीक एक ब्रेकिंग. ताजे पयलीं कर्नाटकांत आत्तां जे अलायन्स जाला म्हणजे JDS आणि आपले JDSच न्ही ते हय देवेगौडा आणि BJP हांकां मातसो फायदो जालो असो दिसलो. हय म्हणजे काँग्रेसीचें सरकार आसून राज्य सरकार आसून विधानसभेत आसून सुद्दां आज कर्नाटकांत BJPक फायदो मेळटा. जेन्ना राष्ट्रीय मुद्दे येता किंवा लोकसभेचे इलेक्शन्स येता तेन्ना लोक वेगळो विचार करता आणि विधानसभेक वेगळो विचार करता. ऑब्वियसली हे पयलीं ओरिसांनी खूब फावटी आमी पळयलां
कारण एकच मतदान पोलान एकच वेळार ते वोटिंग करतात. राज्यसभे खातीर लोकसभेक वेगळे दितात, राज्यसभेक ते करीतात, लोकल विधानसभेक विधानसभेक आता ओनू ओरिसाचे दोन्ही एकच झाले, म्हणजे दोन हातून झाले. इतले सजग मतदार जाला की बरी गजाल आहे, कारण जागृत नागरिक ताका खबर आहा whom I am voting for and why I am voting for. हें कळटा न्ही. प्रगल्भ नागरीक जो आसा पळय तोच प्रबल तुगेलो मतदार जावंक शकता आनी तेजी गरज आसा. हय, राहुल गांधीन देशभर यात्रा काडली, न्याय यात्रा, आनीक भारतीय जनता पक्षाचो तर कॅडर्स आसा, पूण न्याय यात्रेचो आनीक तशेंच तांचे कांय अनाउन्समेंट आशिल्ले, तांचे न्यायपत्र आशिल्ले, कांय महिलां खातीर तांणी कितें फ्रीबीज आनी बाकी सगळे गॅरंटीज अनाउन्स केल्या. ताजो कितें परिणाम जाता मतदाराचेर? काय ह्या सगळ्याचेर लोक विचार करना? देशहीत, राष्ट्रहीत अशें मुखार दवरून लोकांनी मतदान केलें. खास करून ह्या मतदारसंघाचो जर तुमी नियाळ घेतलो, म्हणजे ह्या मतदानाचो जर नियाळ घेतलो जाल्यार हाजेर तुमकां कितें ओवरऑल म्हणटात तुमी? ओवरऑल ऑब्वियसली ते दावे करतलेच, प्रत्येक फ्री टू ड्रॉ द कन्क्लुजन. बरोबर. पण म्हाका जर विचारत न्ही, म्हाका दिसता ओवरऑल एंटी इनकम्बन्सी ऑफ मेजर फॅक्टर आसतलो आनी तेतूंतच हे जे आसतले मायनर फॅक्टर आसतले. कारण प्रत्येकाक खबर आसा दिल्ली आश्वासनां खंयचोय पक्ष जावं कितली पूर्ण करप आसतात, तेजेर 100% पूर्ण जायत ना. म्हणजे ह्या मोदी गव्हर्मेंटाक संदी दिवन पळयली, आतां राहुल गांधी संदी दिवन पळय असोय कारण विचार केलो आसतलो अशें आसा येता तें. आनी मेन म्हणजे दोगांचे बेज जे आसात पळय न्ही, काँग्रेसचो बेज जो आसा ते इंटॅक्ट उरले आनी बीजेपीचो बेज जो आसा, बेज वोटर आसा तो इंटॅक्ट उरले. आनी बाकीचे वोट म्हणजे फ्लोटींग वोट जे आसा न्ही ती कोणा कडच्यान जास्त येतात ते जिखले न्ही, असोच हें आसता. हे फ्लोटींग वोट्साक आपल्या कडेन हाडपाक ह्या खेपेक काँग्रेस लीड आघाडी जी आसा, इंडिया आघाडी, ताका बरेंचशें यश मेळयलें. पूर्ण मेळना, बीजेपी आघाडीन मेळ्ळी 92 दिसता आमकां, पण तेमकां अपेक्षा चड आशिल्ली. स्वताच्या बळारूच 270 किंवा निदान 350 पर्यंत आंकडो पावतलो असो दिसतालो, पण जावना. सांजे पर्यंत थोडे वाडत. म्हजे कडेन 5 मिनटां उरल्यात फक्त. एकंदर मतदान प्रक्रिया आणि मतदान जातकच जे मतदानाची पर्संटेज आयली तातूंतल्यान 1% घटला आणि कितें घटला अश्यो बातम्यो येताल्यो. पूण तेन्ना कांय जाणांनी एक्सपर्ट जे आशिल्ले तांणी काडले की इट इज एंटी इनकम्बन्सी आसत किंवा आरामात बीजेपी सरकार येतले, पूण सगळी कडेन तसो रिजल्ट्स मेळूं ना. म्हणजे म्हाका आज ताजें एनालिसीस, म्हणजे तुमी पत्रकार आसात, तुमी तातूंत चड लक्ष घालता, स्टेट वायज एनालिसीस करचें पडटलें. खंयचोच एक राष्ट्रीय मुद्दो घेवन किंवा एखाद्या ट्रेंडान मतदान जालें अशें म्हणपाक जायना. हरियाणान वेगळें आशिल्लें, पंजाबान वेगळें आशिल्लें, परत युपीन भलतेंच जालें, दक्षिणेन वेगळें जालें. मुद्दे प्रत्येक कडेन वेगवेगळे. हय, म्हणटकच एक जरी देश राष्ट्र आसले एब्सोल्युटली जाल्यार प्रत्येक राज्याचे लोकल इश्यूज आहा, लोकल पार्टी आसा. आनी 2019 एनालिसीस आनी 2024 एनालिसीस हें जर तुमी करपाक बसले जाल्यार मेजर फरक तुमकां खंय दिसता? खंय कितें जालां? कारण आज एक खंयची स्टँड ना पळयात तुमी. खंयच्याच एका पक्षाक हो आयलो, थंय दुसरोच पक्ष आयलो. खंय तरी कोणाची युती आशिल्ली, हाजे कडेन ताजे कडेन ताका मार दिला, पूण दुसरे कडेन तीच युती पक्षाक तारून व्हेल्या. म्हणजे हें कितें, हें गणित कितें? मतदारां मदीं गोंधळ आशिल्लो? मतदारां मदीं गोंधळ आशिल्लो दिसना म्हाका. तुवें पयलीं टक्केवारीचें उलयलें, 1% घटल्या. ऑब्वियसली जाता, कारण 1% जेन्ना म्हणटात पळय न्ही, आमी हांगा गोंयाक समज 1% मतदार घटला म्हणजे कमी जालो, हेजो अर्थ 80,000 पेक्षा लोक घालूंक बसले. एब्सोल्युटली. म्हणजे थंय दॅट इज विनिंग फॅक्टर. अशें आहा तें मार्जिन पळयात न्ही तांचे जालेंच न्ही. सो मतदार जेन्ना कशें आसता, सामान्य जो नागरीक आसता, मतदार आसता, तर मोमेंट हे आसा न्ही, उमेदवार जर तयार जाले, म्हणजे डिक्लेअर जाले, तेन्नाच आपलें मत ठरयता. मागीर तूं कॅम्पेनींग कर आनी कितें कर, हो गौण आसता. आत्तां जो फ्लोटींग मतदाराचो जे आमी उल्लेख केलो, ह्या लोकांक आपल्या कडेन ओडपाचे जे टॅक्टीक जो सारलो तो जिखलो. आनी तेतूंकूय बी लोकसभेच्या इलेक्शनाक पयसो बिसो वापर व्हडलोसो जायना, किंवा ताजो परिणामूय जायना. आनी इतले वापरपाक इतले कोणाचे कोण रिस्कय घेनात. बरोबर, अशें आसा तें. सो तशें जे लिडरशीप पक्षाची संघटना, ह्योच गोष्टी प्रभावी ठरतात. शेवटी आपल्याक एखाद्या पक्षाचे ध्येय धोरण तातूंत पटलें, आयडियोलॉजी पटली अशें म्हणून तितले प्रमाणात वोटर ना. बरोबर बरोबर. हाका संदी दिवन पळया, ताका संदी दिवन पळया, असोच विचार करतात.
आता जे ट्रेंड्स अवेलेबल असतात नागेश निमाणे कडेन तुझे कन्क्लुजन जाय 5 जाग्याचे जैत जाला तातूंत NDA 3 आणि इंडी 2 असतात ट्रेंड्स जे अवेलेबल असतात तातूंत 292 NDA आणि 229 इंडी म्हणजे इंडिया आघाडी सांजमेरेन हे पोझिशन कितें आसतलें अशें एक दोगां कडल्यानय म्हाका जाय आणि सरकार कोणाचें जातलें ह्या बद्दल तुमची ठाम मतां सांगया म्हणजे अंदाजूच परत आणि आमी फाल्यां प्रधानमंत्री म्हणून कोणाक सोबत पळोवपाक सोदतात अशें एक सांगात आणि एकंदर थोडेशें कन्क्लूड करात आयच्या ह्या कार्यावळीचें. म्हाका दिसता NDA अलायन्स 325 क्रॉस करता अशें दिसता म्हाका. ओके. कारण आनीक तेजे ओन BJP 239 आसा पळय ताका कांय एडिशन जातली. बरोबर 250 पर्यंत वतले 250 वचपाक जाय आणि दॅट विल NDA म्हणून दे विल क्रॉस 300 NDA म्हणून जालो न्ही 325 म्हणलें 325 म्हळें. ओके 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 म्हणजे BJP 250 पर्यंत वतले आणि NDA 325 पर्यंत वतले. ओके नागेश बाब. तशेंच दिसता की हे ट्रेंड हो तसोच आसा NDAचो 292 300 आंकडो हो घातलेत 350 पेक्षा ते 350 आंकडो म्हाका दिसता मातशें मुश्कील जातलो पूण BJP सिंगल लार्जेस्ट पार्टी आशिल्ल्यान आनी विथ प्री पोल अलायन्स तांचे 300 पावत म्हणजे राष्ट्रपती तांकां पाचारण करतली आनी एक म्हणजे ते म्हूर्त काडून वेवस्थीत सरकार जातलो. पूण हाजो विनर कोण ह्या इलेक्शनाचो अशें म्हणजे फायनली जर आमी एक आढावो घेयत जाल्यार दिसता की भारताची लोकशाही ही विनर. कित्याक आज पोलस्टर्स गेले फॉर अ टॉस. करेक्ट. पॉलिटिशियन्सूय गेले फॉर अ टॉस. करेक्ट. पूण सगळे लास्ट डिसिजन केले 64 करोड जे पळय आमचे वोटर मतदार राजा आनी राणी ECI इलेक्शन कमिशन तांणी 18वे लोकसभेचे हे जवळ जवळ वट्ट 59% मतदान जाला. बरोबर देंवला इंडियन देंवला आनी मुखेल वेंचणूक आयोगान मान्य केलें ताणें म्हणजे तांणी आपणे शिकपाचें इंट्रोस्पेक्शन म्हणलां की फुडले खेपे ज्यो पळय लोकसभेच्यो वेंचणुको जातल्यो त्यो मेन जावच्यो ना त्यो मे म्हणसर सोंपतल्यो. कित्याक हे वातावरणान ह्या लोकांनी इतले 64 करोड 30 सेकंद उरले. जनादेश 2024 आमी सकाळ पासून आतां पर्यंत तुमचे बरोबर आशिल्ले लोकसभेच्यो म्हणजे 18व्या लोकसभेन कोण वतले खंयचे ट्रेंड्स आसात खंयचो पक्ष मुखार आसा कोण कोण उमेदवार वेंचून आयल्यात जिखून आयल्यात ताजेच बरोबर कोण मुखार आसात खास करून गोंयच्या दोनूय मतदारसंघाची माहिती आमी बेगोबेग तुमचे पर्यंत पावोवपाचो यत्न केलो. आज सकाळ पासून आमचे बरोबर आशिल्ल्या सगळ्या जे पॅनलिस्ट आशिल्ले एंकर आशिल्ले तशेंच बाकी सगळ्यांचे हांव देव बरें करूं म्हणटा आणि आयची ही जनादेश 2024 ही कार्यावळ सोंपली अशी जाहीर करता. तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा आणि ही कार्यावळ सोंपयता. धन्यवाद.